पण केल्यार आयज जवळ जवळ 10 महिने जायत येयले आनी तेजी पयलीं सुद्दां आशिल्ली जाल्यार एक गव्हर्मेंटानी अपॉयंट केलो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो म्हणटकीर ही सगळी हे वर्साची जवळ जवळ 11 ते 12 महिने आमी एडमिनिस्ट्रेटरान चलयले आनी एक पावटीन पावट कितें जातालें की एक टीकशी जाताली की सारकी चलना लॉसां आहा म्हणजे सगळेच एक भ्रम्मा पडटाले खरेंच गोवा डेरी लॉसां आहा वो फायदे आहा आनी फाटले काही तुम्ही पत्रकार म्हाका विचारताले आनी हांव ठामपणी सांगतालो की गोवा डेरी अमकेच प्रॉफिट आहा आनी की अशें की जालें की फाटली दिसांनी की अशी आमचेर सतत टीका जावपाक लागली काही ना काही काळाचेर आनी जेन्ना हांव खुद आमच्या सोसायटीची एजीएम जेन्ना प्रत्येक डीसीएसाची एजीएम अटेंड करपाक वयतालो तेन्ना प्रत्येक फार्मर तेन्ना एजीएमाक एक प्रश्न करताले की कोण तरी गोवा डेरी तर प्रॉफिटा आसा जाल्यार आमकां कितें तरी तुमी दिवचें अशें एक फार्मराचो एक विनंती आशिल्ली आनी हांवें तांकां प्रत्येकाक एक आश्वासन शें दिल्लें की आमी तुमकां मार्च म्हयन्याक कितें नाल्यार कितें हे प्रॉफिटाचे पयलीं जेन्ना काही पयलीं जो प्रायस डिफरन्स दिताले ते आमी अंदू दितले म्हणून की आमी अशी हेजेर चिंतलें की काही कोणाक सांगनासतना डायरेक्ट फार्मराक दितले म्हणून काही आमच्या सोसायटीच्या चेअरमॅनाचो रिक्वेस्ट येयलो तुमी एनावन्स करून दिवची म्हणून कित्याक कारण आमी फाटली काही कारणां जे आमी सोंसलां ते आमकां कितें तरी कळपाक जाय म्हणून तुमी जाण आसतले लास्ट जेन्ना कोविडाची महामारी जाली जेन्ना एकूच एक फार्मर असो की जे मनशान केन्नाच घराक रेस्ट घेतली ना कोविडाच्या एका प्रत्येक एका सकाळचो उठोन दूध काडून सोसायटीन पावून जावन घर दूध दिवन की एक रेस्ट म्हणून घेतली ना म्हणजे ताका काही ना जाल्यार काही कितें एक ताका तेजे बेनिफीट मेळपाक जाय आशिल्लें आनी हांव एक खुद गोरवांकार जाल्ले कारणान म्हाका ते हितूंतली सगळी म्हायती आहा की आमकां दुधाची धन्याक कितली त्रास जाता ते आनी ते हेजेर आमी अशें डिसिजन घेतलें आतां की गोवा डेरी आमची एक बरी वाटचालीन चलता म्हणून हे वर्सा आमी फार्मराक जवळ 1.5 कोटी हो प्रायस डिफरन्स असो म्हणून दिवपाचो केलो तेव्हा 1.5 कोटी आमगेलो 1 लिटरा फाटल्यान जवळ जवळ 82 पयशे 1 लिटरा फाटल्यान पडटा आनी हें सगळें करपाक म्हाजे 2 साथी आयज म्हणजे काही त्यांची बिझनेसा कारणां लागून ते येवपा पावले ना बाब यशवंत कामत तसोच आमचो असिस्टंट रजिस्ट्राराचे वांगडी बाब अवीत नायक तेच बरोबर म्हाका एक सांगपाक व्हडली हें दिसता की जो MD तो तेणी पूर्ण हे वर्साचो काळ की हांव 1-2 म्हयने नाशिल्लो कारण तेणी फूल काळ हें करून जी डेरी प्रॉफिटाक हाडपाचो एक व्हडलो माती मारलेले आहा आनी सगळ्यांक पयलीं हांव तेजें अभिनंदन अशें करता की तुमी जाण आसतले जो कोण सदांच बरी करता तेजे फाटल्यान कोण तरी आसता कित्याक एक म्हण आहा कोंबे आमी पयलीं कित्याक मारता कित्याक कोंबो सक्का फुडें साद घालून सगळे लोकांक उठयता म्हणून पयलीं कोंब्या मारता म्हणून तसली गती आमगेले सद्याक MDची जाल्ली आहा कित्याक चडश्यो टिका MDचेर जाता कित्याक आयज सगळीं 5 बोटे एक आसना मनशां खंय नाल्यार खंय कितें तरी आसताच एक की हे जे प्रॉफिट वाडटा तितून भितर MDचोय मोठो हात आहा तेच बरोबर आमचो पयलींचो एडमिनिस्ट्रेटर जे गोवा डेरीचे जावन गेले की तेणी पयली काळ एक 7-8 महिने जो चलयलो तो बाब अरविंद कुटकर तेजी काय लोकां भायली गायी बी हाडपाक मेळना कारणान 2 वर्सां मातशी दूध देंवल्लें आनी कितें जालां लोकांलो गोवा डेरी वयलो विस्वास मातसो पयस गेल्लो आशिल्लो म्हणजे कितें जालें फाटली ती हांव तुका अमकी वर्स म्हणून सांगना कित्याक ती वर्स म्हणून सांगत जाल्यार फाल्यां परतून आनी टिका कॉमर्स जातली की फाटली तेंपाक दुधकारांक गोवा डेरी कडल्यान एक कांयच मेळना हे खातीर दुधकार खंय तरी थंय भिल्ले सारको जालो फाल्यां काय बाबा दोन्ने खूब अशें हें जालें पूण आतां म्हाका जाल्यार दिसता की
जेन्ना दुधकारां जेन्ना गोवा डेरीचेर विस्वास येयलो तेन्ना मुखार सरताली. सेल कितलो आसा सध्या? सेल अरावंड 60 आहा, म्हळ्यार 61 जाल्लो आमगेलो. हे 2 दिसां मातशी कोविडाची हेजी कारणान 1000 सुमार सेल आमगे देंवला, ते आमकां सांगपाकूय येना. फाटले तांच्यो गाडयो बंद दवरलेल्यो तांचे कडल्यान रिकवरी केली तुमी? 100% रिकवरी केली, कितली रिकवरी केली? फूल. की जितके केले 9 लाख आमगे कितें जाल्ले तितली फूल रिकवरी केली, एक पयसो कोणा सोडूना. जे हितून आसा जेन्ना डेरी हांवें पयलींच सांगलां, जेन्ना डेरीची ह्यो सगळ्यो हे भरोन येतकीर डेरी जेन्ना आमची प्रॉफिटान जरो सेल जावन आमकां जेन्ना बसता पळय न्हू, आमी तांकां विचारनासतना 7th पे दितले. कित्याक हांव तुका अमके दिसा 7th पे दितलो म्हणून सांगूंक शकना, कारण आमी टायम बींग